नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आईचे कविता फुललेली काणी कार्यक्रमांतू हांव प्रस्तुत करचे मिगेले कवितस अशी इत्याक सांगा म्हणेल कवन. हे कवन हांवें बोशा एक 10-15 वर्स फुडेची बरयलेलें. आमगेल जीवन कितले कृतक जाता वतस, कितले कृत्रिम जावन वतस म्हणलेले विचारांतू हांवें बरयलेली कविता ही जावनस. दोंगरा वयर घर बांदला, मन जातीची भंय ना, मनशा जातीचेच भंय. दोंगरा वयर घर बांदला, मन जातीची भंय ना, मनशा जातीचेच भय. पागोर घट्ट केला, पागोर घट्ट केला, होड बीग घाला, जाल्यार चोर भायर ना भितरीच आस. चोर भायर ना भितरीच आस. नाका प्लॅस्टीक म्हणू बॉब मारतामू, नाका प्लॅस्टीक म्हणू बॉब मारतामू. ಒಂಟಾರ್ ಮಾತ್ರ त्याला ಇಲ್ಲ नित्य प्लॅस्टिक हासू. ಒಂಟಾರ್ ಮಾತ್ರ त्याला ಇಲ್ಲ नित्य प्लॅस्टिक हासू. वेस मेकळताची नाटक जालेल उपरांत, वेस मेकळताची नाटक जालेल उपरांत, वेसूच जीवन जालेल लोकान मेकळचे जाल्यार कसले. वेसूची जीवन जालेल लोकान मेकळचे जाल्यार कसले. देखावेचे उत्तर नाही मुहे, देखावेचे उत्तर नाही मुहे. आसू पुरगी हे बद दोळ्या उद्दाक, आसू पुरगी हे बद दोळ्या उद्दाक. न्हय तरी आसच्या पुरोगी, न्हय तरी आसच्या पुरोगी हो मिगेल म्हणके फटिंगू, हो मिगेल म्हणके फटिंगू. सिद्धांता खातीर मारताची, धर्मा खातीर चिरताची. सिद्धांता खातीर मारताची, धर्मा खातीर चिरताची. मनुष्यत्वा खातीर जीवन करूक शिकची केद्दना, मनुष्यत्वा खातीर जीवन करूक शिकचे केद्दना. हरद्या वयर निद्दलेल चेरडू निद्दोवच्या सकना, हरद्या वयर निद्दलेल चेरडू निद्दोवच्या सकना. भित्तरचे कोलाहला निमित्त सोडा, सोडा तान्नी दित्ताची उज्जो, तान्नी दित्ताची उज्जो. आम्ही मात्र लावया दिवो, लावया दिवो. ही मिगेली कविता. वय दोंगरा वयरी म्हळ्यार व्हड गुड्ड्या वयरी एक घर बांदला. कोणेय येवचे नाका, कसले बाद दिवच नाका म्हूण सांगून. जाल्यार मनजातीची भंय ना. मनजाती म्हळ्यार प्राणी, म्हळ्यार मोन्न उल्लोच्या जायनतील तसले हे प्राण्यो. ताजी भंय ना. आतां गुड्ड्यारी रान्नांत तूं घर बांदल्यार आमकां भंय जावची खंयच्याचे. प्राणींक गेले वाग येतगी, सिंह येतगी, आनी कसले येतगी म्हूण. जाल्यार ताजी भंय ना आतां. आतां भंय मनशाल मात्र. मनशा तितले क्रूर प्राणी जगत्यांत आतां खंयचेय ना म्हूण जाला. तेतून दोंगरा वयर घर बांदून आतां भिवका पडला मनशाक शिवाय. म्हळ्यार दोंगरा वयरी गुड्ड्या वयर कोणेय ना. हागेल गळ कातरल्यार कोणाकय कळना म्हणून कोणेय येवन गळ कातरू साध्यत आस. तेतून आतां भंय मनशाल मात्र. पागोर घट्ट केला, होड बीग घाला. होड पागोर, ताका एक व्हड गेट, गेटाक ताजे पयशी व्हड एक बीग पुरा घालून भद्र केला. जाल्यार चोर भायर ना भितरीच आस. वय कितली की वेळा आमी पुरा भद्र केला म्हण लेखताची, जाल्यार चोर आमगेल भितरी आस.
आमगेल भितर असोच चोर कोण म्हणून हांव सोडोन सांगना. तुमीची अर्थ कोण घेयाची. आमगेल भितरी आमगेल घरा भितरी आसोच शत्रू कोण, चोर कोण म्हूण आमी पत्त करून ताका दूर करचे विलावारी पळयल्या जाले तितलेची. नाका प्लास्टीक म्हूण बोब मारतामू, नाका प्लास्टीक म्हूण बोब मारतामू जाल्यार वणटार मात्र इत्या लायला नित्य प्लास्टीक हांसू. हय, आतां आमी येद्रा मेळ्ळेले सकाळां पळोवन हांसताचे जाल्यार तो हांसू बद भितरसून फुल्लून आयलागी. भितरसून येद्रा मेळ्ळेले मनशां पळोवन खुशी जावन तो हांस आयलागी. न्हय एक हांसू का म्हळेले एक कर्मादिना खातीर हांसता की गोतना. तशी तो हांसताय एक नमने पोरंबोळणातील फूलशी, एक प्लास्टिका फूलशी जाल्ला आमगेले आयचे दिसाच्यो म्हळ्यार आत्ताचे आज कालीचे आमगेलो हांसू तशें राबला. त्या हांसान तूं जिवंतीक ना, मोग ना, विश्वास ना, कसले ना. तसले एक हांसू आमी वणटार लावन घेवन जगभरी भोंवताची. वेस मेकळताची नाटक जालेले उपरांत वेसूच जीवन जालेले लोकान मेकळचे जाल्यार कसले. सद एक नमने एक वेस पांगून घेवन भोंवचे जाला आमगेले जिवनात. तेतून नाटक जालेले उपरांत पुणी वेस मेकळचे म्हण आसता जाल्यार सगळे जिवनाची वेस बांदून भोंवची जाल्यार मागीर मेकळचे जाल्यार कसले आसा. आमगेले घरा वतर पुणी तो बांदिल्लो वेस मेकळ न्हू आमकां पुणी आमी एक स्वंत म्हूण जावचे बरें. नाजाल्यार सगळे जिवनाची कृतक जावन वता. देखावेचे उत्तर न्हय मू हें. आसू पुरगी हे बद दोळ्या उद्दाक न्हय तरी आसच्या पुरगी हो मिगेल म्हणके फटिंगू. आज काली कोणय एकलो सरलो देवा दिन जाल्लो म्हणून आतां फेसबुकारी वॉट्सॅपारी जाय जालेले पर संदेश येता आयले तक्षण हात जोडसून ओम शांती म्हूण गी श्रद्धांजली गी म्हूण घालता राबताची. जाल्यार तांणी अंतरले म्हळेले विचारांत आमकां बद दुख्ख जाल्लावे. बद आमी ते तांगेले आत्मशांती खातीर आमी मागलावे देवाल्याक. न्हय एक कोरका म्हूण एक रिच्युअलशी म्हळ्यार हेवा एक जावन वच्चो ना जाल्यार हांव घाल न्ही म्हूण कोणी लेखता की म्हणून तशी घालतावे. तशें जाल्यार कोणेय पुणी हात जोडसिले मेसेज घाली तक्षण न्हय श्रद्धांजली ओम शांती म्हूण घाली तक्षण मनान थेवचे विचारू हे बद जालेले वयवे तांकां बदच मोग आसवे न्हय काळजी आसवे तांगेले दुख्ख बद वयवे न्हय हानी मेगे म्हणके फटींग वे. तशीच सिद्धांता खातीर मारताची, धर्मा खातीर चिरताची, मनुष्यत्वा खातीर जीवन करूंक शिकचे केदना केदना. हृदया वयर न्हिदलेले चेरडू न्हिदोवच्या सकना. आमगेली एक सानशी एक चेरडाक हृदयार वयर घालून घेवन न्हिदलेंचे जाल्यार त्या चेरडा न्हिदोवच्या जायना. त्या म्हळ्यार ते खंयचे हृदया वयर ते चेरड न्हिदता लागी त्या हृदया भितर इतले कोलाहल चलता की ताजे घाव ताजे हुंसाणी ते चेरडा मारता. म्हळ्यार आमगेल मन म्हळेले एक चेरडशी एक मुग्ध आशिल्लें तें मन आतां इतली कोलाहला भितर बुड्डून गेला की इतली हुंसाणीन शिजून वतस की न्हीद काडूंक जातना. ते भित्त वयल तो उज्ज शांत कोरका संत कोरका शिवाय आमकां न्हीद खंय तुकून येता. सोडा तान्नी दिताची उज्जो थंय उज्ज लायली काही हांग दोंबी जाली काही थंय मारपीट जाली काही म्हळेल खबर आमी वार्तापत्रांत वाजिताची पुरा हांतो टीव्हीरी थंय हांगा पुरा पळयताची. कितलीकी जणांन उज्ज दिलेले घर लाशिलेले कोणाकी मारन चिरन उड्डयलेले खबर पळयता आमी. सोडा तांणी उज्ज लायता न्हय आमी मात्र दिव उपणी लावया. दिव म्हळ्यार 4 जणां उजवाड जावचो
उज्वळाची दिव्व आम्ही लावया. 4 जनाले जीवन आणतो काय पुणी चांग विचारू येऊ तसलो दिव्व लावया. तसले एक दिव्य लावूचे एक मन आणतो चिक्के चिंतन करत तसले एक सान वाती हे कवनाद्वारे हाव लाईलस अशी इत्याक सांगा म्हणले. हे मिगेल कविता फुललेल काणी हीच. ही कविता तुमका कशी लागली अवश्य आमकां ತಿಳಿಸಿया. येवच्या हप्त्याक अनेक कविता संगात हाजर जाता. नमस्कार.